ल्हानशें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. एक धाकटीशी कोंकणींतल्यान ताचेर माहिती. एक दीस हें काबार जातलें आनी सद्याक आतां कोवीड-19 हे दुयेंसाचें पॅन्डेमीक जें आसा तें आसा. जाल्यार प्रश्न आमीच आमकां प्रश्न आयज करपाक जायो. तूं खंय रावपाक सोदताय? वेर डू आय चूज टू बी ड्युरींग दीस कोवीड-19? आमचे समजणेक आमच्यान 3 आटे करूं येता. 3 आटे करूया. पयलो आटो भिरांतीचो, दुसरो आटो शिक्षणाचो आनी तिसरो आटो आमची वाड जावपाचो. एक ल्हानशी नदर मारुया. पयलो आटो फियर झोन. फियर झोन म्हणटा तो भिरांतीचो आटो. जायतीं जाणां आमचे मदलीं ह्या आट्यान पडटात. भिरांत आयिल्ली आसा काळजाचेर. मरणाची भिरांत, वो जेवण मेळचें म्हण भिरांत. हें सगळें काबार जातच मागीर कितें जातलें हाची भिरांत. इकॉनॉमीक स्लो डावन जो जाल्लो आसा ताची भिरांत. वेगवेगळे तरेची भिरांत आमच्या काळजान भितर सरलेली आसा आनी आमी ह्या झोनांत, ह्या आट्यान भितर उरलेलीं आसा. आनी हे भिरांतीन कितें करता आमी? जो न्यूज येता तो आमी घडये जायतीं जाणां सोदीत रावतात. कितें जावपाचें आसा, कितें ना जावपाचें आसा. कसलोय फेक न्यूज आयलो तो आमी रोखडोच सोत मानता आनी तेच भिरांतीन, जी भिरांत आमकां लागलेली आसा तेच भिरांतीन ते दुसऱ्यांकूय फॉरवर्ड करीत रावता. भिरांत पडलेली आसा. म्हणटच हे भिरांतीन आमी आमकांच आनिकूय खाला उडयता. वायरस लागत जाल्यार मरतलीं खरें, पूण भिरांतीन आनिकूय मरपाक शकतात. म्हणटच जो वायरस जो स्प्रेड जाता, सद्याक आतां आमच्या गोंयांत देवाक आर्गां दिवया, सगल्यो केसीस नॅगेटीव जाल्ल्यो आसात. केसीस नॅगेटीव जावप गरजेचें, पूण हे भिरांतीक लागून आमी मनशां नॅगेटीव जाता. आमचें सवें एकामेका सवें नॅगेटीव जाता. दुसऱ्याक सगलीं दुबावान पडयतात. सरकाराक आमी दुबावान पडयता. जे ऑथॉरिटीज आसात, काम करतात, तांकां आमी दुबावान पडयता. लोक जो आसा तांकां दुबावान पडयता. कोणूय आमचे सारको न्हय, आमच्या गोरेब्यांतलो न्हय, आमचे भाशेन दिसना, दुसऱ्या गांवचो, तांकांय बीन आमी ह्याच दुबावान पडयता. नॅगेटिविटी भितर सरलेली आसा. जो कोण ह्या फियर झोन जो आसा, भिरांतीच्या आट्यान आसा, तांचें सवें अशें घडटा. आनी हेच भिरांतीन जायत्यो वस्तू आमी घेयत रावता. पॅनीक बाय घेवन दवर. हेच भिरांतीन सांबाळून दवरता वस्तू, सांठून दवरता पुरुमेत केल्ल्या भाशेन, जेन्ना आमकां खरेपणी ताची गरज ना. आनी अशें करून कितें जाता, ज्या कोणाक गरज आसा तांकां मेळना. आनी तुवें जें कितें सुबेज हाडून दवरलेलें आसा तें तुकाय उपकारना, तें पिड्ड्यार जाता. म्हणटच वेस्ट जाता एके वाटेन, पिड्ड्यार जाता जाल्यार दुसरे वाटेन जांकां फावो तांकां मेळना. हे आमचे भिरांतीचो झोन आसा तातूंत जाता. ह्या झोनान बरें जाता तें आमकां दिसतीच पडना. एप्रिशिएशन करपाक जायना, आमच्यान तोखणाय करूंक जायना. म्हणटच हो जावन आसा भिरांतीचो झोन. तूं तितून रावपाक सोदताय ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार? दुसरो आटो आसा. दुसरो आटो आसा तो शिकपाचो वा शिक्षणाचो आमच्यान बुडूंक जाता. हो वायरस जो आयला, जायते जाण म्हणटात आमी आमकां जाय तें शिकयलां. मनशा कुळाक जें कितें आमी शिकूंक सोदिनासल्या तें शिकल्या. म्हणटच जे कोण ह्या आट्यान पडटात, लर्निंग झोन तातूंत पडटात, ते शिकतात. जें कितें वायट आयिल्लें आसा आमचेर, नॅगेटीव आयिल्लें आसा, पूण तातूंतल्यान एक पॉजिटीव वस्त पडयतात, शिकतात. जायत्यो वस्तू शिकूंक आमच्यान जाता. आमची पासून ट्रान्समिशन टीम जी आसा, हें कांयच कळनासलें करपाक. आतां हो पॅन्डेमीक येयल्ल्याक ह्यो वस्तू शिकल्यात आनी करतात. जायते जाण क्लासीस दितात, ऑनलायन क्लासीस. जायते जाण हे दुसऱ्यो वस्तू शिकतात करपाक. जायते जाणां शिकल्यात. म्हणटच शिकपाक आपलो वेळ बरे भाशेन मांडून हाडटात. सो जो कोण ह्या शिकपाच्या आट्यान पडटा, लर्निंग झोन जो आसा, ताका उमेद आसा जिविताची. नव्यो वस्तू जाणा जावंक सोदता. नव्यो वस्तू दुसऱ्यांकूय शिकयता, आपुणूय शिकता आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता. तर हें करता आसतना आपणाक कितें कितें शिकपाक जाय तें वेंचून काडटा. इस्कॉलां पासून, कॉलेजी पासून बंद आसात सद्याक, पूण किरीत भाशेन सरकारानूय मागलां ऑनलायन क्लासीस चालू दवरच्यो. शिकोवचें, शिकप बंद जावपाक जायना. म्हणटच
हो कोविड-19 लॉकडावन जाल्लो आसा तेन्ना आमी शिकप चालूच दवरपाक जाय. भोव करून ह्यो जिविताच्यो घडण्यो ज्यो जातात तातूंतल्यान शिकूंक, जें कितें आमी चूक केल्ली आसा आदीं तें शिकूंक, आनी आतां ह्यो चुकी कुशीन दवरून नवें आमी बरें करूंक शिकूंक. जाल्यार शिकपाचो झोन वो लर्निंग झोन आसा तातूंत तूं आसा, तातूंत तूं रावपाक सोदता जाल्यार शीक. जायते ऑपॉर्च्युनिटीज, जायते सोयेक आमकां आसात, जायते जाण आमकां हे सोयेक दितात. तिसरो आटो आसा तो वाड जावपाचो, ग्रोथ झोन. आनी हो ग्रोथ झोन म्हणटा तातूंत खेरीत भाशेन आमची वाड जाता. आमी नव्यो वस्तू शिकता आनी जें कितें घडटा आतां हें कोविड-19 तातूंतूच रावपाक न्हय. जें कितें आमी शिकता तें मागीर आमच्या फुडाराक हें काबार जातलें, तशेंच उरचें ना. केन्ना काबार जातलें आमकां खबर ना, पूण काबार जातलें. तें काबार जाल्या उपरांत मागीर कितें? जो लॉकडावन केल्लो आसा तो आमची मोत बंद करूंक वा आमची वाड बंद करूंक न्हय, पूण आमकां एक तयारी करूंक. आनी ही तयारी केल्या उपरांत आमी हो झोन जो आसा ग्रोथ झोन, जातून आमची वाड जाता, तातूंत भितर सरतल्या. म्हणटच तातूंत भितर सरता आसतना आमच्या जिविताची वाट हे भाशेन जावपाक जाय. आमचीं भुरगीं हे भाशेन शिकपाक जाय. आमी आमच्या वडिलां सवें हे भाशेन वाडपाक जाय, वागपाक जाय. जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू आमी शिकता. आमच्या शेजाऱ्यां सवें, आमचे सृश्टी सवें आमी हे भाशेन वागपाक जाय. ज्यो आदीं चुकी केल्ल्यो आसात त्यो सोडून आतां आमची वाड जावपाक. तर वाड जावपाक आमी तयारी करीत जाल्यार ह्या आटयान आमी पडटा. ग्रोथ झोन म्हणटच प्रश्न हो, वेर डू आय वॉन्ट टू बी? तूं खंय रावपाक सोदता? हें आख्खें कोविड-19 पॅन्डेमीक जेन्ना आमचेर आयिल्लें आसा, तूं खंय रावपाक सोदता? तूं भिरांतीन रावपाक सोदता, दुसऱ्यांक भिवोवपाक सोदता, वो शिकपाक जे तुका आतां सोयेक मेळटात ते सोयेक घेवन तूं शिकपाक सोदता आनी शिकोवंक सोदता? वो तिसरो झोन जो आसा तातूंत हें सगळें शिकून फुडाराची तयारी बरे भाशेन करूंक आनीक वाड जावंक, तुजीच खासगी वाड, घोराब्याची वाड आनी आमच्या आख्ख्या देशाची आनी आख्ख्या संवसाराची वाड जावपाक तूं प्रयत्न करूंक सोदता. हाचेर इल्लेंशें लक्ष आमी जण एकल्यान घालचें आनी आमचो निर्णय घेवचो. Mucha cati, mucha murlo, ortea de van, mi ulolo, mi torsoraya ni canto. No man, Diu muriara, muy ma, ortea de van. Deva navan, amche mukan, amcha navan. Deva mukan, ugoran chak sodan stoja. No man, Diu muriara. Muy ma, vortea deva. No man, Diu muriara. Muy ma, vortea deva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आनीक एक सोबीत दीस आमकां देवान दिला. ह्या दिसा पासत देवाक आर्गां दिवया. आनीक आयची इमिसाची भेट. गॅविन न्यूनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून भेटयता. ताचे बरोबर आनीकूय जायते जल्माचे दीस आसात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया. मारी मास्कारेनेस तशेंच एलिसिया पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचो गोंयचो पात्रोण सांत जुझेवाज ताचोय जल्माचो दीस.
ताच्या जल्माच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या राज्याचेर आमचे आर्च डायसिसीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच जायते जाणांनी आपूण बरीं जाल्यांत म्हूण सांगपाक सुरू केलां. जीं बरीं नासलीं, हॉस्पिटलान आसले, इवन कोवीड-19 ह्या दुयेंसान थोड्या जाणांनी सांगपाक सुरू केलां आमी बरीं जाल्यां, देवाक आर्गां दी. तांच्याय नांवान देवाक आर्गां दिवया आनी आनिकूय जायतीं जाणां हे भाशेन बरीं जायत रावंक आमी देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. पयली क्रिस्ती सभा भाव भयणीनो एका मनाची एका काळजाची आपोस्तलां बरोबर हुंड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतराचे मोडणेंत एक जावपी. आमी आयज देवाचे ह्या उतराची मोडणी घडी पयस पयस रावन करता, ऑनलायन करता. आमकां हो जसो एक मेळ्ळा आमच्योच भावार्थाच्यो वस्तू नव्यान शिकूंक जो वेळ मेळ्ळा देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी आमी आमच्याच भावार्थाच्यो वस्तू सारक्यो शिकूंक ना, त्यो सारक्यो पाडूंक आमी ताची समजणी घेवंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या सोम्या काकूत काकूत प्रार्थुया. सुरपदविदारा देवा, आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भाव्यार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसा तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक ताच्या लागीं आसलें तितलें तीं बागाक दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो
वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. परतून म्हणुया, वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सुरेशपूर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब: वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरोबाक तान तुजें सिंहासन घोट उबें आसा. सासणाक तान तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब: वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच हालोना बदलना. संवसार सरस्वर सर्वेस्परा. तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब: वैभवान नेसलेलो सुरेशपूर राजवट चलयता. उद्गार सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पराक जोय. Zui Sorvesporak, Zui, Zui Sorvesporak, Zui, Zui, Zui Sorvesporak, Zui, Zui Sorvesporak, Zui, Zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळूय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगता, आमी जाणाव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाची वर्ती येवजण, महान येवजण देवाची, आनी हे येवजणेन देव आपली फामील घडटा वो आपलो घोराबो घडटा. घोराबो म्हणल्यार व्हडली पर्जा, आनी ही आख्खी पर्जा आपणाची करता. आनी जेन्ना मनीस पातकान पडलो तेन्ना ह्याच मनशाक वो हेच फामिलीक आपली ह्या घोराब्याक परतून हाडपाक देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी आयज जेजू शुभ वर्तमानान निकोदेमा लागीं उलोवन उगडास करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. आनी खेरीत भाशेन ही मोगाची खुणां
थोड्याच जाणांक न्हू विचून काडलेल्यांक न्हू पूण आख्ख्या संवसाराक देखून सगलो संवसार आपणाशी ओडून हाडूंक देव ही येद्दी व्हडली येवजण काडटा. देवाची येवजण केन्नाच चुकोनासली, ती चुकूंक शकना. आमी मनीस हे येवजणेन कशे भाशेन भितर सरता हे येवजणेक कशे भाशेन आमी भागीदार जाता ताचेर धरून आमकां जिवीत मेळटलें. जो कोण मानून घेना ताका ना, जो कोण मानून घेता ताका पूर्णपणी आसा. आनी मानून घेतलेली पोरजां आमी सुरवातेक जेन्ना पवित्र सभा घडोवन आयली तेन्ना घडलेलें पळयता. आयचें पयलें वाचप आमकां खेरीत भाशेन ही खबर आमचे मुखार दवरता. पयली क्रिस्ती सभा कसली आसली? एका मनाची, एका काळजाची, सगळें आपलें भागाक दवरतालीं. कोण कोण आपलें भाटां बिटां पासून विकतालो आनीक जी येणावळ येता ती बाराबर हाडून सगल्यांक पावता ते भाशेन वांट्टालो. सुरवातेक हें करचेंच पडलें आनी हे परजेन हे पयले क्रिस्ती सभेन हो जबाब दिलो. आयजूय भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाराबर मेळटा. हो 1 म्हयनो आतां जालो लॉकडावन, आमकां बाराबर मेळूंक मेळ्ळो ना. देवाची पोरजां कशी आमी लागीं येवंक आमकां भाग मेळ्ळो ना. आमकां रेस्ट्रिक्शन्स आसात. हुंड्याचे मोडणेंत खासगी आमच्यान आयज वांटो घेवंक जायना आनी देखून आमकां जायत्या जाणांक दूख भोगल्या. मीस करता आसतना पासून यादनिकांक आयज दूख भोगता कित्याक मुखार पोरजां ना. पोरजां नासतना मीस करूंक घोडे थोडेशे दीस अशें करूंक पडटा आमकां. पूण हेंय बीन एक आमकां आव्हान जे भाशेन सुरवातेक ह्या पोरजेक पयले क्रिस्ती सभेक जें आव्हान जालें बाराबर मेळूंक, हुंड्याचे मोडणेन, देवाच्या उतराचे मोडणेन वांटो घेवंक, एक पोरजां कशी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवंक तांकां आडकोड जाली. पूण तांणी तें केलें आनीक तांच्या वावराचे देवान आशिर्वाद घालून ती पोरजां व्हडली जाली. आयज आख्खो संवसारभर ही पोरजां जेजू क्रिस्ताची पोरजां पावलेली आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी कितें करपाक जाय? आयज जेन्ना घोडे आमी ऑनलायन एकामेकाक भेट्टा, ही भेट घोडे सारकी न्हू, जशें पाप साहेबूय आमकां उगडास करता. पूण थोड्या दिसांची जेन्ना आमच्यान खरेपणी मेळूंक जायना तेन्ना थोड्या दिसांक आमकां आमच्या भावार्थाची आनिकूय खोल ओळख घेवंक, जेन्ना आमचे लागीं आयज वेळ आसा, आयज आमी घोडे वावराक वचना, कामाक वचना, फ्री टायम जाय तो आसा आमचे लागीं, तेन्ना ऑनलायन जें आमकां दिल्लें आसा, एवेलेबल आसा, ताचो फायदो काडूंक जाल्यार ही आख्खी पोरजां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या दिसांनी देवा लागीं मागता. भोव करून जेन्ना हो काळोख पडलेलो आसा पॅन्डेमिकाचो, आमी एका मनान एका काळजान देवा लागीं ही काकलूत मागता. आनी देवाचो पूत जेजू आमकां सगल्यांक आयकता, आमची काकलूत करता. आनी नव्यान जल्मूंक जाय म्हूण आमकां जेन्ना कालच्या दिसाक आमकां उगडास केला, नव्यान जल्मूंक जाय आमी भावार्थान, नव्यान जल्मूंक जाय आमी उदकान आनी आत्म्यान अशें जेजून म्हणलां. नव्यान जल्मूंक जाय आतां आमी एकामेका सव्यांची वागणूक आमी करता. नव्यान जल्मूंक जाय आमी जे भाशेन आमच्यो भावार्थाच्यो वस्तू पाळटा, बेश्ट्यो रिच्युअल्स कश्यो न्हय, रिती कश्यो न्हय, पोक्यो रिती कश्यो न्हय, पूण भावार्थ वाडोवन देवा लागीं खरेंच आमचो संपर्क आनी देवा लागीं खरेंच आमचो संबंद घडोवन आमी ह्यो समरमण्यो करूंक आतां आमी आशेता. तर हें आमकां देणें मागुया. बरे भाशेन समजणी घेवंक आमी आमची तयारी करूंक, जेन्ना हें पॅन्डेमीक सोंपतलें, हें लॉकडावन काबार जातलें, तेन्ना आमी ह्यो समरमण्यो बेश्ट्यो वयल्या वयर न्हय, पूण काळजाच्या खोलायेंतल्यान आनी काळजाच्या एकपणांतल्यान काळीज आनी मन एक करून आमी ह्यो सगल्यो समरमण्यो करूंक आमकां तयार कर म्हूण हे भेटेन कृपा मागुया. भेटोवण्या वेळार गीत घेवया. C23 पेज नंबर 38. C23 पेज नंबर 38. Kelole picostiwa ora Gadam bapaच्या दिसा आमच्या ताटा दोस्ती रूपा आमच्या ताटा दोस्ती रूपा
काडलोलो रोसपूंच्या पोळार ओतांव बापायच्या दिसा आमचे खातीर सोऱ्या रुपान आमचे काळजी सोऱ्या रुपान वचमालो ह्या वरदानाचो आवडेता तूं भेटयलोलो जाय सदांच तुका भेटी उरपिलोले तुजेरूच न्ही वचमालो ह्या वरदानाचो आवडेता तूं भेटयलोलो जाय सदांच तुका भेटी उरपिलोले तुजेरूच न्ही वचमालो ह्या वरदानाचो आवडेता तूं भेटयलोलो जाय सदांच तुका भेटी उरपिलोले तुजेरूच न्ही. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनाच्या देवीच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतस भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोसाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उबजता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
Gesù mello, Gesù 지고 잘라, Gesù 너비안 예토로. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. खेरीत भाशेन ह्या गेल्ल्या सुमानान सोंपून गेल्या तांची सगळ्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी काकलूत मागतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वपून दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराक जिवीत मेळचे पासत. तर आमकां सगल्यांक हें जिवीत दी आनी मरणांतले आमकां जैत दी म्हूण मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका वचनान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयत संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घोडयेक हे घोडे तुका तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगळी आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सुमिया जेसू ये आमच्या काळजात रावूक ये आमच्या काळजात रावूक ये सुमिया जेसू ये आमच्या काळजात रावूक ये आमच्या काळजात रावूक ये सुमिया जेसू ये आमच्या काळजात रावूक ये आमच्या काळजात रावूक ये क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाईन ती कोणवाडा आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक. नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं. तुजो आदार मागूं. आमी तुजे सरशीं येता. आमी तुजे शिशी येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणाधिक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीन सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी. तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक भोव करून भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर पुरजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारूं. तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एका मनाची एका काळजाची जावन जिवंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. गीत घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35 पेज नंबर U49. मोहिमे होऊन जाल्ल्या आमच्या बाबा इलोयत्या तुझी मोजोत बाबोय साक्षी दिवन जेजू बाबात पोसरो उर्बेन दोन आमकां जागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गा मुला बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना सासना सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गा मोहिमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना सासना.